वादग्रस्त कूळ कायदो दुरुस्त आनी आमदारांचे घरा ऑफिसांनी बसकांक बंदी दोनूय गजालींचेर निमणे पर्रीकार सरकार आशिल्लो तसो बॅकफुटार आमदार खासदारांक तांच्या ऑफिसांनी मिटिंगो घेवंक सूट दिवपाचें उतर निमणे मुख्यमंत्र्यान दिलें। सवलतीचो गैरफायदो घेवचो न्ही, घरांनी मिटिंगो घेवच्यो न्ही, ऑफिस घराक तेंकून आसल्यार चलता म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। विधानसभा अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा मंगळारा आदेसभर आमदारांनी सर्क्युलराचो विशय धरून कामकाज आडायल्लें। आता आमदारांनी काही म्हाका सकाळी आपले अडचणी सांगल्यो। अडचणी सांगतकच हांवेनूय एक कंडिशन घाला की ह्या फॅसिलिटी जी कितें एलाव करता सरकार ती मिसयूज दुरुपयोग जावंक जायना। उट सूट आपयले ताका कामूच करूंक दिलें ना अशें जावंक जायना। सेकेंडली प्रायवेट रेजिडेंट्सांक आपोवप अधिकाऱ्याक आपोवप मिटिंगो घेवप हें बरोबर न्हय। ह्या दोन हाज्यामुळे हांवें जे रिप्लाय दिला तो रिप्लायाचे हांव वाचून दाखयता। एकूच भितरलो हें आसा। द मॅटर वॉज डिस्कस्ड टुडे विथ ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड अदर MLAs who have expressed the difficulties as regards to development works and emergency works in their constituencies. In view of the difficulties expressed by honorable MLAs and the circular will be modified to exempt MLAs and MPs from it. There is no need of any fear or anxiety in the mind of everyone. पण तुम्ही दिल्लें आश्वासनूय हांव रिपीट करता की कितें तरी एक डिसिप्लीन पद्दतीन शिस्तीन तुम्ही ताचो त्या फॅसिलिटीचो वापर करतले and it is not applicable. It will be withdrawn only for your official office. Office may be attached to the residence. There is no problem. Gharak nahi, residential premises nahi, to your office. Are you satisfied now? आता हांवें सर्क्युलर फाटी घेना आसतना काम केलें तेंच हांव काल सांगतालो। कूळ कायद्याचे केशी मामलेदारांकडच्यान कोर्टाकडेन दिवपी वादग्रस्त कूळ कायद्यात फेरदुरुस्ती विधेयकाक सरकारान अप्रुव्हल दिला। 2 दिसात बिल फुडें वतले आनी फुडल्या सप्तकात ते मंजुरीक येवंक शकता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। सगळ्या सभागृहाच्या म्हायतीक सांगता की आयजूच कॅबिनेटान ताजी दुरुस्ती विधेयक पास केल्लें आसा। त्यामुळे येणाऱ्या सॉरी कूळ कायदो कूळ रे बरोबर आहा तोच तूं सांगता तोच तू सांगता तोच चुकून मुणकार म्हणलें कूळ कायदो। कूळ कायद्यान भितर जी कितें दुरुस्ती करपाची आशिल्ली ते जे कितें करपाचें आहा ताजें आमी आयज कॅबिनेटान एप्रुवल घेतलें। आतां ते प्रिंटिंगाक वतले आनी म्हाका दिसता फाल्यां किंवा परवा एखाद्रे बील फॉरवर्ड जायत म्हणजे फुडल्या आठवड्यान केन्ना तरी आमी तें पास करूंक शकता। फोंड्या सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट वर्सभरात सुरू जातलो। फोंड्या कवळे आनी बानोडेची सिवेज सिस्टम जाग्यार पडटली। जमीन घेतल्या TCP खात्याच्या अप्रुव्हलाची प्रक्रिया चल्ल्या म्हूण PWD मंत्री सुदीन उलयलो। STP प्लांट नासतना जमीन ताब्यांत नासतना पायपां कित्याक घाली, टेंडर कित्याक काडले काय म्हूण रवीन प्रस्न काडिल्लो। रवी चवकशी मागतालो। कितलेशेच मतदारसंघांनी सिवेजीची कामां अर्दवट सोडल्यात म्हूण कांय आमदारूय उलयले। स्पीकर सर, US बेस्ड CDM स्मिथ जी बाराबरी केस जाल्या तेजी तुम्ही म्हणलें की आपण इन्क्वायरी करतलो म्हणून बराबर। ते आतां ती इन्क्वायरी करता आसतनाच आतां आमची फोंडेची सिवरेज जी आसा सिवरेज आतां तूं म्हणटा की तुवें रिप्लाय दिला की 2018 ती सुरू जातली। 11 जाली 18 म्हणजे 7 वर्सां आनी म्हणटरी हे जे आसा ट्रीटमेंट प्लांट नासतना तुम्ही पायप कित्याक घातली? पूण ही पायपां जी आसा ही घातली विदाउट ट्रीटमेंट प्लांट नासतना। मग ट्रीटमेंट प्लांट केन्ना बांदतलो? एका वर्सात हो प्लांट कंप्लीट करून हांव लोकांक लोकार्पण करपाचें ठरयिल्लें आसा आमच्या गव्हर्मेंटान आनी वी वील डू इट। बिकॉज सर अशी आस्वादनां ताणें 2012कय दिल्ली। बाय 2016 म्हणल्यार 24/7 सगळ्याक उदक गोंयचें मेळटलें। आतां उदकच ना मरे लोकांक आनी ही कशी आस्वादन तुजें? कारण तुजी ताब्यांत जमीन ना आसा, ट्रीटमेंट प्लांट नासतना तुवें पायप घातल्या करेक्ट। पण तूं जमीन केन्ना घेतलो आनी फुडल्या वर्सा कशी दितलो? पायपाची टेंडर पयलीं कित्याक केली? तूं 2011 स्कीम जाली, आयज 7 वर्सां जाली,
तूं आनी करतलो केन्ना ताका आनी कितें कॉस्ट वाडोवपाचो बीन आसा कितें एस्टिमेट हाणें जो पळय कन्सल्टन्सी सर्विसीचो नार फोडिल्लो तो कुस्को आशिल्लो. कितें माने मंत्री हांव कोण बेश्ट कितें सांगता पळय तो आमदार आतां ते टेंडराक कितें भानगडी बीन कितें जाल्यार तूं इन्क्वायरी करतलो कारण अजून काय काम मेळना मागीर तुमी शेकड्यांनी कोटी मोडटा तुमी लोन घेतला उडकोवचो. दुसरो जी जमीन आसा त्या जमनीच्या जे मालकी हक्क आसा त्या मालकी हक्काची इरिवोकेबल पॉवर ऑफ अटॉर्नी आमी घेतल्या तांकां पयशे दिवना अजून पसून आनी त्या खातीर सिवरेज सिस्टीम इन पोंडा कवळे एंड बांदोरा इज अ मस्ट. आय हॅव ट्रायड टू गिव माय फॅमिली जी जागा आसा ती त्या प्लांटा वेळपान दिवपाची तयारी केली आनी तांकां NOC मेळ्ळी. तुवें आनी एक प्रश्न विचारला की मुखार आनी कितें काम वाडटलें काय म्हणून. हय वाडटलें कारण प्रत्येक जो घरकार आसा बंगले बिल्डींग तांची कनेक्शनां दिवपा खातीर आमकां वेगळें टेंडर काडचें पडटलें. आतां आमी काम चालू करता पावसांत. NOC येता शिवाय टेंडर केला इरेग्युलरिटीज ते आसा ताका लागून ताका हांवें म्हणलें रे US बेस्ड पळय CDM स्मिथ आसा तेची ताणें इन्क्वायरी करता म्हणल्यार हेजी इन्क्वायरी करता म्हणल्यार हे सगळे इरेग्युलरिटीज चल्ल्या. To Madam, my only one question. Kotaling constituency, which has been waiting for this Madam, this sewage question is treatment related plant to ever since the right from Fonda. 2012. 50 crore. That sewerage in one place without completing, why are more projects planned? You complete, my only request to the minister is, finish in one place, complete it in all respects and go to the next place. We are connecting each household also in next 4 months. We are also connecting each household in next 4 months and we are completing full Margaon city and around including Navelim and other place in next 1 year. केस जाता म्हणजे हांव म्हणटा ही सिवरेज फकत इलेक्शना लागून दाडातून गायल का म्हणून प्रोसेस पयले लँड ना मागेल जावन ना काबार जाला प्लीज आफ्टर यू आन्सर प्लीज You ask specific question, single question, and specific. तेगले वाचचे ना आन्सर दा 5 कॉलम तूं वाच हेजेर कितें म्हणटा लँड प्रोग्रेस आहा लँड इक्वेशन जाल्लें ना तूं सिवरेज केस घातली लँड विचारलो साखळी तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी म्हाज्या गांवांत ही कनेक्शनां तुमी दिशात काय कंप्लीट आहा सगळें कंप्लीट आहा. I know the project is with GSIDC. If GSIDC hand over to Sewerage Corporation or GSIDC also can look after it. हो प्रोजेक्ट तो GSIDC मार्फत आसा. बरोबर उलट्या पद्दतीन केल्लो. प्लांट पयलीं बांदलो आनी मागीर पायपां घालपाक सुरवात करची पडली. घेऊया एक ब्रेक.